नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बोमा हायवे रुंदीकरणात फक्त 4 घरां वतात। 64 घरांक आयिल्ल्यो नोटीसो आपोआप रद्द जातल्यो। बोमाच्या प्रश्नावयल्यान राजकारण नाका, बायपास अशक्यूच, पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्रालान केलें स्पश्ट। म्हजे आनी आमदार दिगंबर कामतीचे संबंध घटमूट म्हणीत नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिवपाच्या वक्तव्याचेर नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचे गुमजांव। कोंकणी आतां फक्त राज पावण्यारच न्हय जाल्यार देश पावण्याचेर फांकल्या। मुखेलमंत्री म्हणटा कोंकणीच्या विद्यार्थ्यांक परजळीत फुडार। करमळे मांडवी न्हंयत हातपाय बांदून उडयल्ल्यान सापडली कूड, खुनाचो दुबाव। मडकय एका स्कुलांत 14 वर्साच्या चलयेचो पीई सराकडल्यान विनयभंग। चलयेचेर मानसीक परिणाम, स्कुलांत वचपाचें बंद। आनी सोमारच्यान केपें गणेशोत्सव मंडळाच्यो सोरती विकपाक सुरू। सोमाराय लोकांची सोरती खातीर मोठी लायन, विद्यार्थ्यांची गैरसोय। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बोमा हायवे रुंदीकरणात फक्त 4 घरां वतात। ताका सरकार जमीन आनी आर्थीक मोबदलो दितले, मात बोमाच्यान बायपास शक्यूच ना म्हणपाचे पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्रालान सोमारा स्पश्ट केले। ह्या प्रकरणात राजकारण जावपाक फावना अशें मंत्री काब्राल म्हणटा। भोमा गावात हायवेच्या रुंदीकरणा खातीर नीस मारला। हे निसा भितरली घरां रुंदीकरणात वतली, निसा भायली वचची नात। भोमा गावातली 64 घरां आनी देवळां निसा भायर पडटात, तांकां हात लावचे नात अशें स्पश्टीकरण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिला। ह्या विशयाचेर राजकारण करून लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप काब्रालान केलो। भोमा गांवच्या लोकांक स्पश्टीकरण दिवपा खातीर काब्रालान ड्रोना वरवीं मॅप दाखोवन प्रेझेंटेशन दिलें। जर कोणाच्या मनात दुबाव आसत जाल्यार ताणें आपल्या कार्यालयांत येवन दुबाव पयस करचो असो उलो काब्रालान मारला। 1992 सरकारान प्रकल्पा खातीर भूसंपादन केल्लें। त्या सुवातेर अतिक्रमण जाला ते काडटले। जी फकत 4 घरां वतात तांकां जमीन आनी अर्थीक लुकसाण भरपाय दितले अशें काब्रालान सांगलें। ज्या 64 घरांक नोटीसी आयल्यात त्यो नोटीसो प्रक्रियेच्या निमणे टप्प्यांत आपोआप रद्द जातल्यो अशें काब्राल सांगता। खंय तरी अजूनही नाकारलेले विषय चलतात। म्हाका दिसता चडशे हे विषय जे आसात पॉलिटिकल विषय आनी तूं पॉलिटिक्स हाडचें न्ही अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव त्या पॉलिटिशियनाक रिक्वेस्ट करता। कित्याक एक लक्षांत हाडपाक जाय की डेव्हलपमेंट हे आख्खे गोंयभर जावपाक जाय आनी लोकां खातीर जाता। आनी आयचो हो जो प्रेझेंटेशन आसा फक्त बोमा विलेज म्हणजे बोमा विलेजीन जो खंय तरी लोकांक आनी समाजाच्या लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता। ही बोमा विलेज ही ग्रीन लायनी जी आसा हे आनी रेड लायनी आतां एक्विशन जे आसा ही रेड लायनी भितर एक्विशन हे सगळे रेड लायनी दिसता पळय हांगा कांयच घरां तुका कांय दिश्टी पडना। देवळां जी आसा पळय ही घरां आसा पळय आनी हो रस्तो आहा, रस्त्याचे हे मातशें सुपर इमर्ज करता जाल्यार मातशें वयर सकयल 4 सेंटीमीटर जाल्यार हांगाच्यान एक्विशन जाता। हांगाच्यान एक्विशन जायना। ही खंयचे घरां वचना। नंबर 6 जर तुमी ही सर्वे बाउंड्री दिश्टी पडटा पळय ही सर्वे बाउंड्री आनी ही सर्वे नंबर 6ची सर्वे बाउंड्री हांगा वयता म्हूण ही रेड लायनींग जर दिसता पळय हे एक्विशनाक घातला हांगा न्ही एक म्हणटा हांगा न्ही ती 64 घरां खंय तर ती हांव मागीर प्रश्न मागीर घेतलो सगळे एक प्रश्न म्हाका विचारनाका प्लीज। ही जी आसा ही घरां तेंचे वाहन फुटीना कित्याक येयले तुमकां सांगलें। सर्वे नंबर 6 हो पीस असो वयता सर्वे नंबर आनी हांगा एक्विशन जाता हांगा घरां ना हांगा एक्विशन जाता हांगा जायना हांगा आमी कांय एक्वायर करना पळय ही तांबडी लायन खंय आसा आनी एक्विशन खंय लायना ही एक्विशन लायन ही देवळां आमची एक हे म्हाका दिसता म्हादेवाचें देवूळ आनी हे सत्तेरी देवूळ ही जी बोवाळ करता पळय हे 2 देवळांची नांवान घेवन ते करता पळय एक्विशन आमी करता पळय हांगा हे सायडीन एक कुडको एक्वायर करना आमी आनी ही एक्विशन लायन ही एक्विशन लायन ही तांबडी दिसता पळय ही एक्विशन लायन आनी ती 4 घरां वयता म्हणटा पळय ती 4 घरां पळय 1 2 3
4 ही 4 घरां वयतली. आतां तितू भितर ही जी एक्विजिशन तुम्ही लायन पळयता ते सगळे एखादी थोडी घरां आशिल्ली पयलीं मोडलेली आसा. हांगा ना घरां बॉमकार कोणी फॅमिली घरां मोडलेली आहा हांगा एक्वायर करता पळय हांगा. आनी पळय ही एक्विजिशन लायन जी आसा ही रेड आसा पळय ही आतां फ्रेश एक्विजिशन लायन. आनी ही ग्रीन जी आसा हे दिसता पळय तुका कोण ही आख्खी ग्रीन आसा पळय ही ग्रीन लायन आसा पळय ही 1992 एक्वायर केल्ली. आनी हितू भितर एनक्रोचमेंट दाखयता तुमकां खंयची मोडटा ती. ही 92 एनक्रोच केल्ली 92 एक्वायर केल्ली आनी एनक्रोचमेंट खंय आसा दाखयता. हे एनक्रोचमेंट हितू आमी एनक्रोचमेंट आतां आमी काडपाचें आसा. ही देवळां क्रॉस करून हांगा खंय तरी एलिवेशन वयर आसा थंय आमी टच करतले. सो हांगा फ्लायओव्हर येतलो. हांगा कोणाची घरां वचना काय वचना कोणी क्लियर सांगलें आनी कोण कितें हांगा दिसता पळय बारीक बारीक दिसता पळय हेंचे खातीर हे आतां एक्विजिशन करता. पूण तेंचे खातीर बोमा पंचायत ही बोमा पंचायत हो भायर असो जागो घेतलो असो भायर जागो घेतला हांगा आमी हांगा ताका रिहेबिलिटेशन करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राजीनामो दिता म्हणपी मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचे आतां घुमजाव. आपणे आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन एकठांय बसून खंय जे कितें प्रश्न आसले ते चर्चेन सोडयल्यात म्हणून शिरोडकराचो आतां दावो. मडगाव पालिकेच्या कामांनी आपल्याक विश्वासात घेनात. मडगावचो आमदार दिगंबर कामत आपल्याक कुशीक दवरता अशें म्हणीत राजीनामो दिवपाची भाशा करपी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचे निमणे घुमजाव. आमदाराचे आनी आपले संबंध पेड्ड्यार जावंक ना. हांव मातसो तिडकल्लो म्हजी तिडक हांवें उलोवन दाखयली. तातूंत वायट कितें आसा काय म्हूण दामोदर शिरोडकराचो उरफाटो प्रस्न. आमदारा बरोबर बरें ना अशें हांवें केन्नाच म्हणूं ना. ना कशें आसा शेनवाराची एक जी मिटींग जाली पळय नांगरलान चीफ ऑफर खरें म्हळ्यार हांव म्हजे कलीग कावन्सिलर राजू नायका बरोबर च्या मारपाक गेल्ले कळ्ळें न्ही. इनफॅक्ट म्हळ्यार भायर जेवणाक गेले अशें म्हळ्यार जाता कळ्ळें. थंय म्हाका 1-2-3 फोन आयले म्हज्या स्टाफाचे की नानोटेला मिटींग चालू आसा चीफ तुमी CP तुमी येना काय अशें म्हणून त्या मिटींगेक. आमी कसली मिटींग सगळें थंय मागीर म्हाका कळ्ळें थंय चीफ ऑफिसर आशिल्लो ME आशिल्लो सगळे जे आशिल्लो सगळे बाकी कोण कोण सगळे स्टाफ आशिल्ले आनी आमदार मिटींग आशिल्ली. आतां म्हाका मातशें तें हर्ट जालें कित्याक चेअरपर्सन मडगांवची तर म्युनिसिपालिटी इश्यू थंय समज करतात आनी समज इश्यू डिस्कस करता आनी चेअरपर्सन ना म्हणटकीर म्हाका मातशें हर्ट जालें. त्या दिसा हांवें आमदाराक फोन केलो बोल ना बेश्टेच्यान हांवें म्हणलें विदावट चेअरपर्सन तर म्युनिसिपालिटी इश्यू तर आमदारच मिटींग जाता भायल्या भायर म्हाका समज कळना जाल्यार मागीर म्हाका पर्सनली कितें दितलें तें एज अ तुमकां सगळ्या प्रेसाक खबर आहा हांव एज अ चेअरपर्सन हांव कितें काम करता ना तें तुमकां तुमचें सगळें तुमचे नजरे मुखार आहा. म्हगेलें सगळें व्हायट पेपराचेर म्हणटा तशें. सोमारा शिरोडकारान नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिवपाचेर विधान केल्ले. दिगंबर कामत मात सुशेगाद आशिल्लो. घडये दिगंबराक नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराच्या चुट्टेच्या स्वरुपाची कल्पना आसूये. पूण म्हाका मातशें इतलें हर्ट जालें की मिटींग जाली आनी ताजे नंतर मागीर चीफ ऑफिसरांनी म्हाका कोणें आयलें की प्रेसां बातमी आयल्या की चीफ ऑफिसरान सांगलें की थोडे अशें डिसिजन जालें आनी अशें कशें कळ्ळें न्ही. म्हाका तातूंत इश्यू काय ना म्हाका सांगलें ना म्हणजे जस्ट आनी ताजे पयलीं 12 हांव म्हज्या वॉर्डाक इन्स्पेक्शनाक म्हज्या आमदाराकूय मेळ्ळा न्ही. 12 वरांचेर म्हज्या वॉर्डाक सेंट जोसेफ स्कुला कडेन जें डेव्हलपमेंट ग्रांट सिंडिकेट काम केलां पळय तें आमी इन्स्पेक्शन केलां सगळें. थंय चीफ ऑफिसर आशिल्लो ME आशिल्लो. आतां मागीर एका मागीर काल म्हाका दनपारां म्हज्या आमदारान कॉल केलो म्हणजे आमदार म्हाका नानोटेलाकूच मेळ्ळो कळ्ळें. थंय कितें फंक्शनां आयिल्लीं दिसता मागीर थंय म्हाका मेळावेलो आशिल्लो. म्हजे वर्करी आशिल्ले बाय थंय महेशूय थंय आशिल्लो कळ्ळें न्ही. म्हजे वर्करी महेश तो कितें आपल्या कामां येयल्लो काय म्हाका खबर ना पूण तो महेशूय थंय आशिल्लो. म्हजे वर्क हांव ताका क्लियर सांगलें म्हाका मातशें हर्ट जालें. हांवें म्हजें सदांच आमदार सांगलां हांव निश्ठावंत म्हणून तुजे बरोबर आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आतां तुमी प्रेसवाले सगळे पेपरांचेर बरयतात दिगंबर कमिचो उजवात दिगंबर कमिचो उजवात म्हणून तुमी पत्रकार भावूच म्हजे बरयतात. तुमकां खबर आहा हांव कितलो सिन्सियरली मनीस तो सिन्सियर वागता तो ताजे कडेन. म्हाका मातशें हर्ट जालें कितें जाता थोड्यांक म्हाका मेन म्हळ्यार म्हाका रोखडेच म्हजे सगळे सेंटिमेंट्स हाडटा. हांव कितें जो निश्ठेन काम करता पळय मनीस तेजे निश्ठेक मरे सेंटिमेंट सदां हालता मागीर मनान सदां दुखता मन निश्ठा हालता. आतां कितें मनशाक एक राग येता हे आमी त्या रागा बारा मनीस कितें उलयता कळ्ळें.
म्हाका तेच हर्ट जालें. आय एम वेरी मच हर्ट टुडे दॅट डे. पूण कितें आसा आतां आनी काल क्लॅरिफाय केलें न्ही, कळ्ळें न्ही. राग गेलो अशें म्हणत रे. राग म्हणजे कशें आसता पळय, प्रत्येक संवसारांत मनीस जल्मा येता मनशाक राग येताच. आतां ती थोडे राग सोडून भितरल्यान घुसपुडून मरतात, कळ्ळें न्ही. आमी इतलेंच केलां जें म्हाका ती मनाक खंत भोगलो तो हांवें खंत तूं ओपन करून दाखयलो. राग दाखोवप न्ही, भितर येवन मनाक घेवन घुस्मून मरचे पेक्षा की हांव फॅमिली आशिल्लो भुरगो, हांवें म्हणजे जस्ट ओपन करून दाखयलो. म्हणजे आनी कोणें तरी एक हें घातलां की हांव सीओ आमचो अत्यंत बरो मनीस. सीओचेर डिस्प्यूट ते सीओचेर तुमी कोणें कितें. शेनवारा सांजेर मडगांव नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सोडिल्लें रॉकेट मडगांव पावता पावता म्हणल्यार पालवलें. दिगंबर कामती बरोबर काल ताची बसका जाली आनी ह्या बसके उपरांत तांची जे विवाद आशिल्लो तो मिटलो अशें ताणें आतां जाहीर केल्लें आसा. आपल्याक कॉन्फिडन्साक घेतना म्हूण आपलें मन दुखिल्लें आनी आतां आमदारान आपल्याक सगळें क्लियर केलां. आयच्यान आपली काम करपाची स्टायलूय बदलतली अशें दामोदर शिरोडकरान सांगलां. मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार. कोंकणी आतां राजपावण्यारूच उरोंक ना, जाल्यार ती आतां पुराय देशांत फांकीवंत जाल्या. कोंकणी विशय घेवन शिकपी भुरग्यांचो फुडार आतां परजळीत जाला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अशें उलयले. सांखळेच्या कोंकणी केंद्रांत 37वे शंकर भंडारी यादिस्तीक सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले. की कोंकणी विशय घेवन जी भुरगीं फुडें शिकतात तांचो भविश्य जो आसा हो फुडार खूब बरो आसा आनी निश्चितरित्या तांकां खूब बऱ्या पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो सातत्यान गोंयांत आनी पुराय देशांतूय बी तांकां एवेलेबल जातल्यो. ज्या अर्थी आमची भास आज फक्त गोंया पुरती उरूंक ना, ती देशांत आनी गुगलांत म्हणजे पुराय जगभर कोंकणी भास ही पावल्ली आसा. करमळे मांडवी न्हंयेत हातपाय बांदून उडयल्ल्या एकल्याची कूड सांपडली. पोरणे गोंय पुलिशेन खुनाचो दुबाव उक्तायला. फुडलो तपास सुरू आसा. 4 दिसां पयलीं एक युपीचो नागरीक बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ ताच्या भावान पोरणे गोंय पुलिशेन केल्ली. बेपत्तो आशिल्ल्या युपीच्याच तरणाट्याची ही कूड आशिल्ल्याचें कळटा. आयज करमळे मांडवी न्हंयत एक मिडल एज मनशाची कूड मेळ्ळी. ती कुडाची अवस्था पळयत जाल्यार तेजे हात पासले ते दोनूय एकी कडेन बांदलेले आनी एक व्हडलो फातर तेजेर बांदलेलो. एक जतनाय घेवपाक ही कूड उफेची न्ही, भितरूच बुडोवन उरचें म्हणून. प्रथम अंदाज लायल्लो हो मर्डर म्हणून. आतां ओल्ड गोवा पुलीस ही केस आसा ही मर्डर म्हणून रजिस्टर करपाक आसा. हो मनीस खंय 4 दीस पयलीं मिसींग आसलो आनी हेज्या भावान आनी दुसरो कोण तरी फॅमिली वांगड्यान तेजी एक मिसींग कंप्लेंट फायल केल्ली आनी कंप्लेनीन म्हटलेलें हेजी कितें कोणाचे फॅमिली वांगडा आसात, फॅमिली भितर एक झगडी चलताली, कोफोसाव जाताले, ताका लागून हेजेर कितें घातपात जावं येता ना त्या फॅमिलीन हेजेर घातपात घालून ताका मारलो असो येता. आतां फुडलो तपास ओल्ड गोवा पुलीस करतात आनी बेगीनूच हेजेर मर्डर म्हणून ही केस नोंद जावपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. सोमारच्यान केपें कॉलेजीचे सुवातेत गणेशोत्सव मंडळाच्यो सोडती विकपाक सुरवात जाली. आयतारा हिस्पा भायर जाल्ले गर्देक लागून केपें गणेशोत्सव मंडळान लॉटरी विकपाक बंद केल्ली. तुमकां दिसतलें हे जाणटेले आनी खंय कॉलेजीन शिकपाक आयले म्हणून, पूण तशें ना. हांगासर विशय मातसो वेगळो आसा. हे लोक कॉलेजीन एडमिशन घेवपाक न्ही जाल्यार केपें गणेशोत्सव मंडळाची सर्त विकती घेवपाक आयल्यात. केपें गणेशोत्सव मंडळाची स्वार्थ घेवपाक दुसऱ्या दिसा शेकड्यांनी लोकांनी गर्दी केल्ली. स्वार्थ घेवपाक लोक सकाळच्यानूच लायनीन उबे आशिल्ले. कांय जाण जाल्यार उपाशी पोटाचेरूच स्वार्थ घेवपाक आयिल्ले. फकत दादलेच न्ही जाल्यार बायलां आनी भुरगीं लेगीत स्वार्थ घेवपाक लायनीत उबी आशिल्ली. एके वटेन स्वार्थीक काबार जावपाचो भंय आशिल्ल्यान लोकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्ली. स्वार्थीक लाखांनी रुपयांची बक्षिसां आशिल्ल्यान उपाशी रावचे पडले तरी उपकारता, स्वार्थ घेवनूच घरा वतलो अशे मनस्थितीत दर एकलो लायनीन उबो आशिल्लो. लोकांनी केल्ले गर्देक लागून महाविद्यालयान येवपी विद्यार्थ्यांक बरोच त्रास जालो. स्वार्थ घेवपाक आयिल्ल्या लोकांचे गर्देंतल्यान वाट काडटना विद्यार्थ्यांक सामकेंच नाका पुरो जालें.
काल जे केपेचे जे गणेश उत्सव मंडळाचे जे सर्तीचे लॉटरीचे उक्तावण जाल्ले आनी खंय तरी लोकांची गर्दी पळोवन हांगा त्यो लॉटरी ज्यो आसा त्यो थांबयल्ल्यो विकपाच्यो आनी आयज त्यो केपे कॉलेजीचे ग्रावंड आसा थंय त्यो अरेंज केल्ले आसा. तरी सुद्दां पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान कितलेशेच लोक लायनी आसा वतांक उबे आसा. हांगा कांय अरेंजमेंट ना कसलोच. तशेंच कॉलेज आसा खंय तरी प्रशासनाची जिम्मेदारी आसता. खंय भुरगीं शिकता भुरगीं येवपा वचपाची वाट आसा थंय खंय तरी गर्दी जावची न्हू. थंय पळोवंक शकता पार्किंग केल्लें आसा सगळ्याक. तशी गर्दी आसा भुरग्यांक येवपा वचपाक त्रास जाता. प्रिंसिपलाक वयतालो प्रिंसिपल म्हणटा की जाता तेन्ना आपूण पळयतलो आनी तशेंच कितें जालें जाल्यार आपणा कंप्लेन येयल्यार आपूण एक्शन घेतलो अशें म्हणटात. तशेंच हांगा पळोवंक शकता गेटीर कशे बायलो चिड्डता भुरगीं आसात तशेंच जाणटे लोक आसात ते कशे चिड्डतात ते. आनी लायन जी आसा 1 किलोमिटर पयस पावल्ली आसा. हांगा खंय तरी लोकां भितर भंय आसा की सर्ती काबार जातलो असो पूण जे भायर येता ते लोक सांगतात की सर्ती काबार त्या खातीर लोक खंय तरी आनीकय आबूज जाता आनी खंय तरी धोक्कामुखी जाता. आनी हांगा सपोज कितें घडलें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हें आजून कोणाक खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. कोरगांव बाल खाजनात बांदिल्ल्या नव्या गणेश विसर्जन शेडीचे उक्तावण आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या हस्तुकी जाले. जिल्हा पंचायत निधींतल्यान हे काम केलेलें आसा. आयज आमी हांगासर गणेश विसर्जन एका शेड घालपाक खऱ्यांनीच हांगासर गरज आसली. ताका लागून एज फास्ट हे काम आमच्या झेडपीन हे करून हाडलेलें आसा आनी ताका हेल्प सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच कामां झेडपीन बरी कामां हांगासर कोरगांवान आपल्या गांवान खूब केल्ली आसा. अशेंच तेणी फुडें कामां करची आपली आनी ताका म्हजो सहकार्य सदांच आसतलो आनी अशीच कामां आमची आसतली कोरगांव. खऱ्यांनीच म्हाका दिसता आमचे कोरगांवची पंच आनी तशेंच आमचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच बरें काम करता आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करचें आनी असोच लोकांनी तांकां सपोर्ट करीत वयचो. कोट्यांनी रुपया मोडून पर्वरी बायपासाचे सुबिधीकरण केल्ले. रस्त्याच्या दोनूय वाटेन फुटपाथ घालपा सयत पुतळे उबारिल्ले पूण पुतळ्यांची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान तांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. गोंय पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळान 8 वर्सां पयलीं हायवे आनी बायपास मजगती सोबितीकरण केल्लें. फुलांची झाडां तशेंच गोंयचे दायज दाखोवपी पुतळे बसयल्ले पूण सद्याक पुतळ्यांक झोपांनी वेग मारिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. तर आमी आसा आयज पर्वरी बायपास आसा हे नियर NH-66 नॅशनल हायवे लागता पर्वरी हांगासर पुंडलीक नगर एक बरें ब्युटिफिकेशनाचें काम सरकारान केल्लें. पूण सरकार सगळीं कामां बरी करता पूण ती बरी कामाक मेंटेनन्स करिना ताका लागून ती इबाड जातात. एक एग्जाम्पल म्हणटा ते फाटल्यान आमचे पळोवंक मेळटा ते मॅनिक्विन्स. ह्या हायवे लागसार एक बायपास बांदलेलो आनी बायपासाचेर एक बरो फुटपाथ वॉकवे बसपा खातीर जागा लायटी बिटी आनी सायडीसून झाडां बिडां लावन एक ब्युटिफिकेशन केल्लें आनी गोंयचे दायज दाखोवपी हांगासर मॅनिक्विन्स पुतळे बसयल्ले. म्हणजे गोंयची दायज संस्कृती नुस्तेकार आमचे म्युजीक कित्याक ते अशे सगळे अशे दायज दर्शयताले. 8 वर्सां पयलीं GSIDCन हें काम हातांत घेतलेलें आनी हांगासर तेन्ना एक युनीक कसो कॉन्सेप्ट हांगासर इम्प्लिमेंट केल्लो पूण त्या कॉन्सेप्टा फाटल्यान मागीर कोणी लक्ष दिवंक ना. आतां पळयात तुमची हालत कितें जाला ते मॅनिक्विन्साची. ह्या मॅनिक्विन्सांक हांगासर जी झाडां झुडपां जाल्यां ह्या झाडां झुडपांनी रेवडो घातला. हांगासर क्लिनींग म्हणटा तें कांय ना आनी हे मॅनिक्विन्स मोडे कशे पडल्यात. आनी जेन्ना एक खंयचो बरो प्रोजेक्ट जेन्ना सरकार एक इम्प्लिमेंट करता ते इम्प्लिमेंटेशना फाटल्यान मेंटेनन्स म्हणटा तो खूब गरजेचो. मेंटेनन्साक पयशे मोडप गरजेचे. फक्त प्रोजेक्टाक पयशे मोडले म्हणून जायना. मेंटेनन्स खूब करप आनी जायते प्रोजेक्ट आसा ते मेंटेनन्साक लागून इबाड जाल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर पर्वरेच्यान समीप नार्वेकार. सेवेंतल्यान निवृत्त जाल्ल्या कदंबाच्या 3 कर्मचाऱ्यांचो दिवचल पंचक्रोशी कदंब कर्मचारी संघा वतीन सत्कार सुवाळो जालो. सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून कदंब महामंडळाचे आदले अध्यक्ष धर्मा चोडणकर हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तां मदीं कदंबाचे अधिकारी आनी संघाचे पदाधिकारी हांचो आस्पाव आशिल्लो. सिल्वर स्पून तोंडात घेवन येना खंय तरी आई बाबा त्रास करनाका शिकोवपाचो प्रयत्न करता आनी तातूंतसून आमी फुडें वयता. पण तें शिक्षण घेतल्या उपरांत आपण फुडें वाटचाल कशी करप ही तुमचेरूच आहा. हांव सदीं 3 गोश्टींक अतिशय म्हत्व दिता आनी ते 3 गोश्टी म्हणजे खंयची हांव जल्माक येयलो देवान म्हाका जल्म दिलो मनशाच्या रुपान. हें मोठें भाग्य म्हजें. कारण मनशा कडेन जें आसा तें आनी खंयच्याच जिवा कडेन ना आनी तें जाल्या उपरांत जल्माक येयल्या उपरांत हांवें म्हाजें पयलें आरोग्य सांबाळपाक जाय. आरोग्य सांबाळपाक आनी जो मनीस आरोग्य पयलें सांबाळटा तेजें तें काम पूर्ण जाल्या उपरांत तेज्या पालकांनी काय त्या मनशाक शिक्षणाची दुसरी वाट घेवपाक जाय. आरोग्य शिक्षण
आणि ताज्या नंतर हे शिक्षण घेता असताना किंवा शिक्षण घेतलं आपले आई वडील, आपला समाज, आपला देश याचा अभिमान दवरपाक जाय आणि तांच्याकडे कृतज्ञतेन आपण वागपाक जाय. ह्यो 3 गोष्टी जर आमी आमच्या मध्ये घेतल्यो जाय जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां जे अपुरे पडटले. तुम्ही खंयच्या खंय पावूंक शकता तेजी कांय सांगपाची गरज ना. घरान कितें कितें दिला ताचो विचार हांव करिना पुरता. काम केलं, न्यू पासून घेत असताना काम केलं. गाडयेवयल्यान रुटार देव लोकांना रोखडो दुसऱ्या रुटार तेंकां घालताले आणि हे अशे कट केले म्हणून ही कॉर्पोरेशन आमचे इतले वाडीक पावला. खंयतरी पळयात तुमी आमच्या कॉर्पोरेशना बद्दल कोणाचें अशें वायट मत ना. सगळ्यांक एक कॉर्पोरेशन हवीशी वाटता. आपल्या गांवांत गाडी येवची अशें खूब लोकांक दिसता. सध्या प्रायवेटी बंद जाल्ली आसा आनी टू व्हिलर यूज करप हे सध्या गोंयांत कितलें डेंजरस आसा हें तुमकां आसता. म्हणून तुमी एक हातभार लावपाचो की तुमच्या गांवांत खंयतरी अदीक लोकांक आमच्या कॉर्पोरेशनाची सर्वीस यूज करपाक उद्योग करचे अशें म्हाजें तुमचे कडेन मागणें. सड्यावयल्या भौशीक बांदकाम खात्यातल्या गोदामांतले सामान चोरी केल्ल्या प्रकरणात वास्को पोलिसांनी 3 अटक केल्या. ह्या 3 चोरां कडल्यान 12 लाखांचे सामानूय पोलिसांनी जप्त केला. We had registered one crime at Vasco police station wherein some culprits have committed theft from one shed at Daboli. It belongs to one company and they have committed some theft of some antique materials worth about 3 lakhs. So in this regard we had registered crime under section 384, 57, 454 IPC and our investigation was in progress. So during the investigation our staff were on patrolling including my officer and LIB staff. So when they reached at Chikaling Joggers Park, they found 3 persons were moving suspiciously in that area. So they stopped them and questioned. So they didn't give any satisfactory answers about regarding their presence at a particular place. Further, they were taken into custody and brought at the police station in connection to interrogate in the Vasco PS crime. So during the interrogation, they didn't disclose about regarding our crime. But they disclosed about one more crime which took place at Sada EPWD quarters, and they informed that they have committed theft in EPWD quarters and stolen some water supply fittings from that storeroom. So further we took them. Further they informed that they have kept the said items, material, stolen material. That's one of the scrapyard at Bilna. So we took them. And we proceeded to the scrapyard and we raided the scrapyard. So where we found all the materials which were stolen by them from the PWD quarters. जेन्ना आमची वास्को एक ब्रेकडावन जाल्लो तेन्ना आमकां तें मटेरियल जाय पडलें. आमचें कितें आसता की आमकां जेन्ना कितें ब्रेकडावन जाता तेन्ना आमी मटेरियल स्टोर करून दवरतात. हे सड्यार स्टोर आसा आमचो. सो मागीर आमकां तें सामान हाडपाक आमचो मनशाक धाडलो. पळयत जाल्यार थंय शटर फोडलेलें आसा. अशें कळ्ळें की थंयचें आमचें सामान मातशें गायब जालां. आनी आतां तें पळयत जाल्यार हें सगळें सामान आमचेंच थंयच्यान त्या स्टोरान आशिल्लें. पयलींचें आमचें कितें आमकां हें करपाक जाय पडटा पळय, ब्रेकडावन पायपलायन रिपेर करपाक जाय पडटा पळय, तें मेळ्ळें. आनी सोमतेच इमिडिएटली आमी ती कंप्लेंट केली की अशें अशें जालां मुरगांव पुलीस स्टेशनार. सो तेजे नंतर तुमकां खबर आसा रिजल्ट मेळ्ळो. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेंच पळोवया आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.